आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे धोरण आसा की हे वर्सा खूबशे चेंजीस केले नाल्यार आमकां दिसता की खूबशे भुरगे कार्यकर्ते आमचे मध्ये मेंबर जाले आमी सिनियर कार्यकर्ते फाटी पडले करता तेन्ना एक विशय जालो की एक मनशाक 2 पदां ना जे बूथ अध्यक्ष आसा तेका मंडळाचे ना कित्याक बूथ अध्यक्ष ऑटोमॅटिकली मंडळाचे येता हो पयलो प्रयोग आनी मंडळ अध्यक्ष कोण जातलो तेका वर्साक 45 सकल आसपाक जाय अशें करून क्रायटेरिया घालतरी जे सगळ्यो म्हाका दिसता आमचे सिनियर कार्यकर्ते आशिल्ले आमचे बरे कार्यकर्ते आशिल्ले त्यांच्या भितर खंय तरी खुसखुस जावपाक लागले की आमी कित्याक ना दुसरे कंडिशन घातलें की सगळे जर एक्टिव्ह मेंबर जावपाक जाय एक्टिव्ह मेंबर म्हणल्यार कितें जेणी 100 मेंबरां वयर गेल्या तांकांच मंडळाचे येवपाक शकता हे सगळे क्रायटेरिया घालतरी हे सगळे क्रायटेरिया फुलफिल करपाक आणि मंडळाचे भितर 33% रिजर्वेशन वुमनाक तितून एसटी लोकांचे आमचे रिजर्वेशन आसपाक जाय एससी लोकांचे आसपाक जाय ओबीसी लोकांचे आसपाक जाय तितून वेगळे वेगळे क्रायटेरिया करून तसो मंडळ बसोवपाचो आशिल्लो अशें आमकां आदेश आमचे प्रदेश अध्यक्ष तशेंच आमचे सेंट्रल मिनिस्ट्रीन दिल्लो हे करता तेन्ना खूबशे आमचे सिनियर कार्यकर्ते आणि बाकीचे कार्यकर्ते खूबशे आमचे मध्ये वास्तव खंय तरी खुसखुस जावपाक लागली की आमी कित्याक ना सो हो विषय फुडें आज मंडळ अध्यक्षान सांगला की बाकीचे आमचे सिनियर कार्यकर्ते आसा तांकां वेगळे वेगळे पोझिशन जेन्ना तरी एक्टिव्ह कार्यकर्ते करूं ना तेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी जेन्ना वाडटली हे कार्या खातीर फुडें गेल्ली आसा आणि तेजे खातीर आमी मंडळ अध्यक्ष जाल्यार हांवूय सांगता की तांकां गोंयभर खुबश्यो कमिटी जाता आणि तितून भितर हे आमचे सिनियर कार्यकर्ते जे आसा आमचो जो मंडळ अध्यक्ष आसा तेजी सगळ्यांची लिस्ट काढून आमचे स्टेट प्रेसिडेंट दितलो दामोबाबाक आणि दामोबाबान मागीर तेजे लक्ष घालून ताका वेगळे वेगळे सगळे कमिटीचे घालपाक जाय कित्याक हाडले हें दिसनाका तो राजा देवेर बसला नरेंद्र मोदी तो प्रमोद सावंत बसला तो मनोहर पर्रीकर बसला तो हो विचार करता जर ते खंय बसले जाल्यार ते 4 मतदारसंघ कित्याक आमी आमच्या बैठकीर परते हाडटले आनी हे एक विचार करतात आमी सांगपाक बसना सगळ्या लोकांक आमी हेच करतले म्हणून लोक करतात राज्य नष्ट करता आणि ह्या अशा हातून भितर केन्ना विचार करा आमचे ह्या जाणटेल्यांनी कोणा इल्लो पक्ष वयर काडिल्लो आसता त्या पक्षाच्या लोकांक आमी कितें म्हणचे पडले तेय बाबडे म्हणटा आमी घासली आनी हांच्या कडल्यान दिले आमकां फक्त पावर जाय आमकां फक्त सत्ता जाय ना तशें ना वेळ पळयलो म्हाका खबर आसा हांव आमदार आशिल्लो हांव सत्तेन आशिल्लो 2.5 वर्सां आमचें सरकार पडलें आमी सांगताले बाई सरकार कर कित्याक आमकां लोकांची कामां करपाक जाय जिखून आयले मनशाक पयलीं तें म्हणटा कर म्हणटा कितें कर कितें कर अरे तांकां घेवचें पडटा त्या वेळाचेर अदर मतदारसंघात कोणाची झगडी मारल्या कोणाची सागर मारल्या कोणाची घरां पडल्या कोण कार्यकर्त्यांक थापयला कोणाक कितें केला कोण बऱ्या येता मारून झगडी करता कांयच पडलो हो भारतीय जनता पार्टी अशा ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर आज येदी उडयली जाल्ली आसा आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो हांगसर बसलेलो कार्यकर्तो जर तुमी जे आसा बुथावले प्रेसिडेंट आसा तुमी जाले कित्याक इतल्याच खातीर की हो देश म्हजो आसा हो राष्ट्र म्हजे आसा त्या भारतीय जनता पार्टी कडेन म्हाका कांयच दिश्टी पडपाना म्हाका फक्त कमळ दिश्टी पडटले एकच दिश्टी पडटा म्हाका कमळ दिश्टी पडटा ह्या वटेन पळयलें त्या वटेन पळयलें कांयच ना म्हाका भारतीय जनता पार्टी दिश्टी पडटा आयज नरेंद्र मोदी हांव माननीय नरेंद्र मोदी हांव काल दिल्ली आशिल्लो म्हाका ताका मेळपाचो योग आयलो हांव ताचे थंय ऑफिसान थंय गेलो आमची काही राज्या संबंधी आनी हाज्या संबंधान डिस्कशनूय जालें हांव लक्की पण हांवें त्या मनशाक पळयलो त्या व्यक्तिमत्वाक पळयलो त्या विकास पुरुषाक पळयलो त्या युग पुरुषाक पळयलो ताचे दोळ्यावले तेज पळयलें 18 वरां काम करता 18 वरां काम करता तो कोणाक लागून करता हे आमच्या देशाक लागून राष्ट्राक लागून तुमच्या भुरग्यांक लागून तेचो पटीन आमी तुका लिहून हाडटा आशिल्ले पळय हाडटा आशिल्ले 5 वर्सां सगळें बदलता ते 8 जाण हाडले ते 10 जाण हाडले तुमच्या मनातली व्यथा उलयता कित्याक घेतले स्वराज्याचे स्वप्न ह्या प्रश्नांनी जायना भारतीय जनता पार्टी सुराज्य दितले सुराज्य शब्दाचो अर्थ घेयात म्हज्या भुरग्यांक व्यवस्थीत वातावरणात खेळपाक मेळटलें बरें स्कूल आसतलें ताका व्यवस्थीत धंदो करपाक मेळटलो बरे भशेन ताका लायफ जगपाक मेळटलें तो आपले हातून घेतले पंखांनी इतलो उठतलो की म्हज्या भारत देशाचें नांव वयर पडटलो आयज 10 वर्सां नरेंद्र मोदी आसा जगाच्या पातळीचेर भारता कडेन दोळे उगडून पळोवपाचे दावे मोठे करून कोणाची एकट्याची ताकद ना हो म्हजो भारतीय जनता
मागीर म्हाका भारतीय जनता पार्टी म्हाका 1,500 मेळूना तुका दिता सर्वीस मेळूना योग न्ही तो मागीर बाबडो सांगता तुका तें हें दिलें तें दिलें सादें आसता हांव 5 इलेक्शन लढला कारण गेटी कडेन रस्त्या कडल्यान इल्लो सायडीन इल्लो ऑटोरिक्शा इल्लो घालून 2 गाडयो घालच्यो घालून म्हणून तुका दाखयता देश असले बारीक हाचेर केन्नाच करचे देशा खातीर जाय आत्मसमर्पण देशा खातीर जाय 90% म्हाका कितें मेळ्ळें तें घर हें म्हजें फॅमिली घरांनी तशें चलता एक धाकट्याक कोण तरी आवय आमचो राखून व्हडलो बांगड्या करून हळू काडून लिपोवन दवरता शेपडे कडलो आपल्या प्रेमा खातीर आपल्या पक्षा खातीर हिल्ली तरी राखून दवरपाक जाय हो